एक निवेदन जे दिल्लें आसा आमी तितून आमी म्हटलेलें आहा की आतां आमी सर्रासपणे पळयता की बस गाडयांची जी किंमत आहा, आमी बशीच्या वेवसायान आसलेल्या तुमकां खबर आहा की बशीची किंमत जी पयलीं 2014 जवळ जवळ 10-15 लाखान बस तयार जाताली 40 सिटर बांदून, ती आतां जवळ जवळ 30 लाखां पर्यंत पावल्या. इतली म्हारगाय वाडलेली आहा. सरकार म्हणटा की आमकां नव्यो बसी हाडपाक शक्य ना आनी आमचे प्रायवेट ऑपरेटरूय म्हणटा आमकां बसी हाडपाक शक्य ना. पूण हितूंतल्यान एक आमकां गोश्ट आदळून येयल्या की कदंबा 3 ते 4 वर्सां वापरलेल्यो बसी स्क्रॅपाक दिता काडून. ताका लागून आमी सरकाराक काल निवेदन दिल्लें आसा की ह्यो बसी ज्यो आहा पळय ह्यो एक्चुअली रोड वर्दी आसता. पूण कदंबा काही कारणास्तव तांकां पडलेले ना, पयशे शेवटी सरकारचे लागलेले आसता. जे तांकां थंय बसले ऑफिसर तांकां कांयच सोर सुतक नासता. तांकां दिसलें की ती ब्रेकडावनाक काडली आनी तेंच्यांनी उडयली. म्हणटकूच स्क्रॅपाक दिली. आयज आमच्यो 20-22 वर्सां सुद्दां जाल्ल्यो बसी बऱ्या पैकी रस्त्यार चलता नव्या प्रमाणे. तेन्ना आमकां अशें दिसलें की आयज 30-30 लाखाची बस हाडपाक शक्य ना. तेन्ना ह्यो 4-5 वर्सां कंप्लीट केल्ल्यो बसी जर ब्रेकडावन स्थितीन कदंबा कडेन आहा जाल्यार त्यो तेंच्यांनी आमकां दिवच्यो. आमच्या वांगडा एक मिटींग करची जी आमी रेट बसीची आहा ती थारयतली. म्हणजे स्क्रॅपाकून सुद्दां तांकां पयशे मायज मेळटले ह्या मुद्दम हांगासर नमूद करता. आनी बऱ्या पैकी रेवेन्यू कदंबाकूय येतलो. सरकारचोच पयसो शेवटी तितून लागलेलो आहा. हो खंय तरी सरकारचो पयसो काही प्रमाणान रिकवर जातलो हांगासर आनी तेची बोली लावन मागीर खंय तरी त्यो बसी प्रायवेट घेवन जवळ जवळ 87 स्कुलांक कदंबान ज्यो बसी दिल्या आनी सद्या तेंचे कडेन दिवपाक बसी ना म्हणून ते खंय तरी प्रायवेट बसी मागता. ताका लागून आमी हो पर्याय सरकारा मुखार दवरला. हेकाय मुख्यमंत्र्यान सकारात्मक भुमिकेन म्हणजे एकदम बऱ्या पैकी रिस्पॉन्स दिवन मुख्यमंत्री बेगींतल्या बेगीन सरकाराक धाडचे अशे आदेश दिल्ले आसा. म्हणजे सरकाराक तेचेर डिसिजन घेवपाक मेळटलें.